So if your expenditure is 100 rupees on the post office and the post office can give you 33 rupees income, you can open the post office, which means 66 rupees loss is permitted when you start the post office. Same way, if you are opening that in a tribal area, hilly area, 15 rupees income is permitted, which means 85 rupees loss is permitted. So when we start a post office, we start with a loss, and with great difficulty we can reach the break-even point of 100:100. There are many places, particularly urban, there are some urban areas also, many rural areas, where a post office do not generate even 50 rupees against 100 rupees expenditure. But the post office has to be provided. Postal service has to be provided. So for these reasons, and also due to reasons like the revision of pay, as per the recommendations of the pay commissions over the years, once in 10 years, the cost is going up, and revenue is also going up, but not proportionately. So that is why there is a difference between the income and the expenditure. But we are making very serious efforts to improve the revenue. Like we are taking up several new services through which we are trying very seriously to improve our income. सर सालिगांव सारकेल्या या धाकट्याशा गावात स्पेशल पोस्ट ऑफिस कित्याक खातीर जाय पडटा? कारण सालिगांवच्या प्रत्येक घरातले आमच्याकडे अकाउंट आहात. त्यांचे मंथली रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंट आहात, SBI अकाउंट आहात, मंथली इंटरेस्ट अकाउंट आहात, सिनियर सिटीजन अकाउंट आहात. तसेच त्यांच्या लोकांच्या हांगर आमच्याकडे पोस्टल लायफ इन्शुरन्स आम्ही इन्शुरन्स करता. पोस्टल लायफ इन्शुरन्स, रुरल पोस्टल लायफ इन्शुरन्स प्रत्येक घरात आमचे ते अकाउंट केल्ले आहात. प्रत्येक लोक भरपा पैसे हांगा येतात. तसेच आम्ही हांगा टेलिफोन बिल्स घेता. प्रत्येक घरात फोन आहात, तांकां सर्वीस दिवपाक जाय म्हणून प्रत्येक घरात लोक हांगा टेलिफोन करपा येतात. तशें आमी हांगा UDIची कार्डां काडटा. जस्ट कलंगूट पोस्ट ऑफिस, म्हापसा पोस्ट ऑफिस आमी डिलिव्हरी करता. स्पीड पोस्ट डिलिव्हरी आहा. आमची सद्या ऑल ओवर इंडिया स्पीड पोस्ट डिलिव्हरी बरी चलता. विथीन 24 hours आमी ऑल गोवा विथीन 12 रुपीज ओनली 12 रुपीज ऑल गोवा आमी डिलिव्हरी करता. बूक करता आनी आयज बूक केल्यार नेक्स्ट डे आमचे 24 hours डिलिव्हरी जाता. आनी प्रॉम्प्ट डिलिव्हरी, सिवर डिलिव्हरी, भितर मिस केन्ना जायना आनी फास्ट सर्वीस आहा. तशेंच मनी ऑर्डर जाता, EMO जाता आमचे कडेन आनी प्रत्येकाच्या अकाउंटाचे घरान आमचे अकाउंट आसा अशें आसा. तशेंच आमी FD करता, NSC करता, KVP करता, किसान विकास पत्र म्हणटा ते 8 वर्सांनी डबल जाता पयशे जाता. लोकांची प्रत्येकाचे सेविंग आमच्या हांगा पोस्टान आसा. म्हणून लोकांक बरी सेवा दिवची आतां आमचे येदव्याळे पोस्ट दवरला आमी. तशेंच लोकांक आमची डिलिव्हरी आमच्या पोस्टान हांगा 4 पोस्टमॅन आहात. वर इंडस्ट्री इस्टेट आहा, शेन्नर आहा, सांगोळा बिओ आहा. तांकां डिलिव्हरी दिवची आतां आमच्या पोस्टांनी हांगा अरेंज केल्ले आहा आनी प्रॉम्प्ट डिलिव्हरी करता. आज पयले काय आजच डिलिव्हरी करता. सांजचे वर्सां डिलिव्हरी दिता आमी. चडशे हांगा रस्तो हांवें गेल्या कारणान चडशे फॉरेनर हांगा स्टॅम्प घेवपा येतात, पार्सल बूक करपा येतात, स्पीड पोस्ट स्पेशली स्पीड पोस्ट बूक करपा येतात. तांकां स्पीड पोस्ट सर्वीस दिता. ते फास्ट तेंचे पावता. आयज जर स्पीड पोस्ट बूक केलें विथीन 3-4 days तांकां तेंच्या कंट्रीक पावता. म्हणून ते लोक हांगा येतात. तशेंच स्टॅम्प घेवपा येतात. ते पोस्ट कार्ड, ग्रिटींग कार्ड धाडटात. तांकां स्टॅम्प खूब लागता हांगा आनी ते मोस्टली ते स्टॅम्प परचेस करपा येता आनी स्पीड पोस्ट रजिस्टर बूक करपा येता. चडशे ते आसतात. तेंचे व्हडले ते फॉरेनर जे सेविंग आसता पूण तेंचे ही बिजनेस आसता. आमचो ईमेल आसता. चडशे ते सर्वीस आसता तांकां. पोस्ट ऑफिसांत आमी म्हणटात की आमी जाणा फक्त पोस्टमॅन येवन लेटरां दिता, पूण ती लेटरां आमचे पर्यंत पावच्या पयलीं खुबसो एक प्रोसेस आसता. तो कसो कितें आसता तो आमकां सांग. समज एक लेटर खंय बॉम्बे जावं खंय आनी कितें ऑल अदर सिटी बूक जालें तर मागीर ते विथीन 3 days ते हांगा पावता. पणजे पावता. पणजे आमचे मेन पोस्ट ऑफिस शॉर्टिंग ऑफिस आसा. पणजे मेन पोस्ट पावता. तितून मागीर ते परत शॉर्ट प्रत्येक आमच्या जवळ जवळ 300 वयर गोव्यान पोस्ट ऑफिस आहा. त्या प्रत्येक ऑफिस वायज ते डिवायड करतात, शॉर्टिंग करतात. मागीर प्रत्येक ऑफिसाक बॅग बांदता आसता रातचे. ती 24 ड्युटी आसता तांची ती. आनी सकाळीं 10 हांगा गाडी येता घेवन पावता. रोखडीच आमी बॅग फोडता, ते शॉर्टिंग करता, बीड वायज काडता, तांचे वार्ड वायज शॉर्टिंग करता आनी तांकां रोखडीच मागीर विथीन 1 hour म्हणजे 11-11:30 पोस्ट म्हणजे दिवपाक भायर सरता. आनी मागीर जवळ 1 पासून लोकांक होम डिलिव्हरी कंप्लीट करता. लोकांची आयची लेटर जाल्यार आयज 1 पर्यंत आमी ती दिवपाचे प्रयत्न करता. आजकाल मोबायल जाले, ईमेल जाले, चडशे लोक व्हडले पयलीं कशी पत्रां बरयताले. पत्रां चड बरोवप जायना.
ताका लागून तुमकां कितें मार्क आसता पोस्टाचेर? ना तरी बाकीच्या लोकांचे कंपनीचे कितें असतात त्यांचे सेल्स सर्टिफिकेट असता आणि कितें असता ते पोस्टान येतातच न्हू. इवन चडशे मोस्टली सर्वीस कॉल लोकांचे सर्विसचे कॉल तर पोस्टाचेच येतात. आता तुम्ही पेपर वाचला असले की दररोज डेली भरती गव्हर्नमेंट भरती जायत असता. एका भरती आधी जवळ 100 तरी कॉल येतात. एका पोस्टाचे 100 कॉल करतात म्हणजे सगळे बाय पोस्ट जातात ते. मोस्टली कॉल सर्व्हिस कॉलचे कॉल ते पोस्टान आसताच आसता. तसा कंपनीचे रिपोर्ट असता, बूक असता, मॅगझीन असता, वराडे लिस्ट असता, तिथे तरी वेगळी पोस्ट जातात. आणि ते बाकी ते बुक पोस्ट ग्रेटिंग कार्ड असतात. हांगा मोस्टली ग्रेटिंग कार्ड खूब येता आमचे. चड हांगा चडशे लोक फॉरेनर असतात ते आपल्या सोयऱ्यांक आपल्या फॅमिलीक ग्रेटिंग कार्ड धाडटा. तरी सुद्दां मेल आमचे आसता, पार्सल येतात. स्पीड पोस्ट खूब येतात. इवन आतां पासपोर्ट सुद्दां आमचे डेली आमकां 4-5 तरी पासपोर्ट असतात डिलिव्हरी फ्रॉम पंची पासपोर्ट ऑफिसान. पासपोर्ट डिलिव्हरी स्पीड पोस्ट डिलिव्हरी असता. मोस्टली स्पीड पोस्ट दितात. जवळ जवळ आमी 50 स्पीड पोस्ट डिलिव्हरी करता. डेली 50 येता स्पीड पोस्ट डिलिव्हरी आनी रजिस्टर आसता त्या शिवाय. म्हणजे ही चडशी डिलिव्हरी आमची आसता त्या खातीर सारकें पोस्टांक जायच पडटा तांकां. लोकांक सर्वीस बरी सर्वीस दिवचे खातीर 50 तरी रजिस्टर स्पीड पोस्ट आसता डिलिव्हरी. आतां UIDची कार्ड येवपाची आहात ती आमकां पोस्टाक सर्वीस दिल्ल्या. आमी पोस्टान UID कार्ड काडटा आनी डिलिव्हरी आमी बाय स्पीड पोस्ट आमी दिल्ली. आतां ती स्टार्ट जाल्ली आहा. ऑल ओवर इंडियाक ती UIDची कार्ड ती सगळी ऑल डिलिव्हरी सील बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर ओनली. ती आतां डिलिव्हरी येवपाची आहा. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत म्हत्वाची भूमिका आसता ती पोस्टमॅनाची. जावं सर्वीस कॉल जावं रिजल्ट जावं आमची टेलिफोनाची बिलां ही सगळीं आमकां पोस्टांतल्यान मेळटा. आज आमी पोस्टमॅना कडेन उलया आनी तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया तांच्यो भावना. तुम्ही पोस्टमॅन म्हणून आतां गांवांत सगळ्याक भोंवता आनी तांकां सगळ्यांक तांची पत्रां दिता. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसा हातूंत? फ्रॉम 1982 हांव पोस्टमॅन जाला आनी सदांच भुरग्याचे रिजल्ट स्पेशली 8, 9, 10 8 to 9th तेंचे बाय पोस्ट रिजल्ट सदांच येता आनी ते रोखडेच पोस्टमॅन मातशे आमकां बेगीन जाय उमेदीन आमी काडून दिता तेंच्या हातीन. सेकंडली till today I am happy with my job and people always if anything important letter like call letter, passport येवपाक आनी कितें मनी ऑर्डर येवपाक पिटर केलें लेटर हा बेगीन आज राव दिता रोखडेच उमेदीन आमी काडून दितात तेंच्या विदाउट वेस्टिंग एनी टायम ऑफ दियर्स. आनी आमी every now and then we are at a time we are in service for the people. Especially Saligaon for 30 years I am working in Saligaon. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा? लोक तुमकां उमेदीन एक्सेप्ट करता कशें आसता? And they people हांगा एक्सेप्ट करता म्हाका all without any religion any people part of Saligaon they take us as a family as a postman and they welcome us and they give us in deeds and we accept the deeds. कोण न्हू तेंचे. And so they like us very much people. आजपर्यंत आता तुम्ही इतली वर्सां जाली काम करता केन्ना वायट एक्सपिरियन्स जायला? तुम्ही खुशीची खबर हाडटा तशीच केन्ना केन्ना लेटरांनी दुख्खाच्योय खबरी आसता. सो कितें एक्सपिरियन्स? टील नाव हांव एक्सपिरियन्स घेवंक ना अजून. केन्ना चुकून वन्स इन द वे केन्ना टॅलिग्राम आदीं आसतालो टॅलिग्राम आतां ना टॅलिग्राम ना. See, 9th October is a World Post Day because that is the day on which our Universal Postal Union was founded in 1874. Okay, in Bern, Switzerland. Now it has more than 189 members today. Now, but we started celebrating that day as World Post Day after 1969 because that is the year in which the Tokyo Congress of the Universal Postal Union which passed a resolution that day should be celebrated as World Post Day. So from that day onwards it is being celebrated. Now here in India what we do is 9th October we celebrate it as a World Post Day, first day, and then the remaining 6 days are celebrated as the National Postal Week. And every day we give importance to one type of service. So we have one day we celebrate as the Mails Day. That day we contact our customers who are using mail
our corporate mailers, and people who are doing franking, bulk posting and all that. We honor them. We hold customer meets. One day we celebrate as a savings bank day. So we have a lot of savings bank customers. Then we have the savings bank agents who mobilize the business. And we interact with them. We find out their problems, all that. Then we hold one day as the business development day, which is a premium services day. So there are speed post customers, then the money order customers and all that. We meet with them, we hold a customer meet for them. We have one day we celebrate as a philately day, which we did not discuss. Now philately is a very interesting area. So there are a lot of people who are the collectors of stamps and collectors of philatelic stationery. We have a philatelic bureau at Panaji. So there are registered accounts in the Panaji head post office bureau, and regularly they are supplied with the new stamps and new covers and all that. So we call them and then we have a meeting with them. Then we also invite schools to bring children to see our sorting officers or post officers, and generally in the schools they have a lesson on post office. Postmen or post officers. So teachers make the best use of it and then bring the children, they take them around all the branches of the post office and educate them. Any message to people? You see, people think that post is not very relevant today. But my message to the people is post is very, very relevant and it is invaluable. And it cannot be substituted. In the US, people say that though the country has advanced so much technologically, after every email, several mails are generated which go by hard copy, or after every fax, one more hard copy is going. So technology can never replace, but the nature of service will change. As I told you earlier, the letter used to go in the postal bag. Today it is going electronically, and again at the delivery point the postman is delivering. The money order form was going through the postal bag. Today the money order form is going electronically and then it is getting delivered through the postman. So what happens is the nature of service is changing. In the process we are computerizing our post offices, we are equipping ourselves to give better service to the customers, and we are expediting the public mail, public money, and improving our quality of service. ही आशिल्ली आमची वर्ल्ड पोस्ट डे स्पेशल स्टोरी. ही स्टोरीच्या बद्दलचे तुमची प्रतिक्रिया जरूर कळयात. म्हाका ईमेल धाडा dipti@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. परत मेळचे परत अशीच एक स्पेशल स्टोरी घेऊन. तो मेरेन देव बरें करूं. ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया